230 एक्झॅक्ट रिकॉर्डिंग ते दुसऱ्या कॅमेराचं रिकॉर्डिंग येयला म्हणजे हे येयला आवाज रिकॉर्डिंग जाला बोबाड मारता पळय सायलन्स जातलें न्हू. आनी कशें कळ्ळें तो मागीर सकाळी फुडें कळ्ळें तो एकटोच रावतालो तो एकलोच रावतालो. सो तेंच्यांनी फॅमिली दुसऱ्या फॅमिलीक आपयले रातचो आवाज येयल्लो तो अजुनूय दार ओपन करून ना. कसो कितें गेलो तो वयर कसो भितून गेलो वयर न्हय काडल्या थिंगासून दोरी बांदल्या बारीक आहा दोरयेनसून तो जो तो देंवला कोण जाल्यार चड बारीक मनीस तो इतलीच बारीक दोरी सारकी. We have received एक हमें कॉल मिला था regarding a dead body, so we are at the site. Forensic team has been called. They are going to pick up all the evidences. At this moment, it looks like a case of murder and robbery, but we are exploring all angles. FIR is being registered. Special teams have been formed to look for suspects. We are looking for CCTV cameras, and we are hopeful that we will be able to work this case out soon. Thank you. सर क्या हुआ देखिए, at this stage, my primary focus is on getting this case worked out. तो बाकी जो बातें हैं वो डिटेल में बाद में कर लेंगे. अभी मैं अपनी टीम के साथ केस को वर्कआउट करना चाह रहा हूँ. तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ पुलिस टू डू इट्स जॉब. थैंक यू. सर आमी सद्या कानोळे अड्डा हांगासर एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा एक घरान. पुलीस ऑन द स्पॉट पाविल्ली आसा. डेड बॉडी जावन आसा आर्नाल्डो सुवारेस हेजी आनी पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी पुलीस सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे हो सस्पेक्टेड मर्डर जावन आसा. आनी जे घर आसा घराचे जे वयले नळे आसा नळे काडून खंय तुमचे वयर भायल्यान भितून गेला आनी ताका मारला अशें हें कळटा. जशें कितें ह्या हेजेर आमकां सविस्तर म्हायती मेळटली आमी सोमतेच तुमच्या कडेन पावयतले. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.